बालरथ कामगारांच्या मागण्यांसंदर्भात उपाय काडपाचे मुखेलमंत्र्यान आश्वासन दिला। ताका लागून 27 मार्चाक जावपाक आशिल्लें आंदोलन तात्पुरतें फाटीं घेतलां, अशी माहिती कामगार फुडारी स्वाती केरकार हांणी दिल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। एक्चुअली आमचे बालरथ युनियनान आमी जो सोमाराक स्ट्रायक डिक्लेअर केल्लो आनी हेच्या पयलीं हांवें सीएमा कडेन अपॉइंटमेंट मागले। त्या हेतूंतल्यान म्हाका काल फोन आयलो की सीएमान आज आमकां अपॉइंटमेंट दिल्या आणि आताच आमचे डिस्कशन सीएमा बरोबर जालें। सीएमान सांगला तो इश्यू खरें म्हणजे आपल्याक सगळो खबर आसा आणि आपण तेजेर व्यवस्थित म्हणजे तुमकां कितें तरी सारकें न्याय मेळपा सारकें हें जावंक जाय म्हणून आपण तो मातसो टायम घेतालो तेजेर। आणि आता कशें आसा आमचो डिमांड मेन असलो तो कितें एक म्हणजे आमची 12 म्हयन्याची आमची सर्व्हिस आसा ती जावंक जाय। म्हणजे जी 10 म्हयन्याचेच आमचो कॉन्ट्रॅक्ट आसता ती 12 म्हयने जावचे। एक पगार आमचो एक बरो मेळचो सारको आणि PF आमचो जो इन्शुरन्स कवर आणि ती सॅलरी आसा ती आमकां अकाउंटाच्यान मेळची हे आमचे बेसीक डिमांड आसा। आणि आता ते सगळे इश्यूचेर आमचे परत एकदा सीएमा कडेन उलोवप जालें आणि सरान आतां सांगलें की पळयात तुमच्या इश्यूचेर हे जे तुमचे प्रश्न आसा एक म्हणजे सॅलरी तुमकां वाडून मेळटली। आता तेंच्यांनी प्रोविजन दिलें पूण ती सॅलरी आसा ती म्हणजे एक 10% वाड जावन आमकां म्हटलें जावचें ना कित्याक म्हारगाय खंय पावल्या त्या प्रमाणे जे ड्रायव्हर गव्हर्नमेंट आसता तेंचे एक स्केल जावं एक तुमी कितें तरी अमाउंट सेट करा जे तेंचो एक व्यवस्थित तांकां हें जातलें सर्वायवल बरें पडटलें। सो सरान सांगला आता त्या प्रमाणे आपण सगळे ह्या बजेटान आता सगळे प्रोविजन आपण करता आणि जी तुमकां PFचे आपण ते PFचे जे ऑफिशियल आसा तेंच्या कडेन उलोवन सेट करता सगळे। दुसरे इन्शुरन्स कवर आपण करता म्हणून सांगला आणि दुसरे म्हणजे तुमकां ती 12 म्हयन्याची आसा ती कशी सेट करून बसयता म्हणजे कशें आसा नाल्यार तुमी डायरेक्ट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जायना ताका लागून ती मातशी स्किमीच्या प्रमाणेच आमकां एडजस्ट करचें पडटलें। म्हणून आता सॅलरीन हायक जातली आणि ह्या बजेटान प्रोविजन जातलें। आता आमच्या बरोबर डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ते आशिल्ले आणि तांणी सर्क्युलर आता तसो मागीर इश्यू जातलो आफ्टर द बजेट आणि नेक्स्ट इयराच्यान ते सारखे सगळे सेट व्यवस्थित सगळे ह्या स्किमी जे कितें प्रॉब्लेम आमी फेस करता। आणि दुसरो म्हणजे सगळे अकाउंटांतल्यान आमकां प्रॉब्लेम कसो जातालो अकाउंटाच्यान पयशे येनासले आणि मॅनेजमेंट थोडी आसा ती खूब त्रास करताली। सो आता ती मेन म्हणजे ते अकाउंटांतल्यान सॅलरी मेळटली आणि वाडीव मेळटली आणि 11 महिन्या म्हणजे 12 महिन्याचे त्यांनी कशे बसयता म्हटलं PF कसो हे आणि इन्शुरन्स कवर हे सगळे इश्यू आसा ते सॉर्ट आउट करता म्हणून सांगलें। त्या खातीर आमी जो स्ट्रायक पयलीं डिक्लेअर केल्लो 27 तारखे येता सोमारा म्हणजे हे आसा तेन्ना असेंब्ली सेशना तो आमी फाटीं घेता आणि इमिडिएटली आता नेक्स्ट मंथ म्हणजे एप्रिलान तो सर्क्युलर नेक्स्ट बजेट एका एकाडेमीक इयराक आमचे सगळे जे इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट जातलो म्हणून सीएमान सांगला। समज इन केस जायना जाल्यार आमी आसाच आमचे आमी आमच्या हक्का खातीर आमी रस्त्यार येतली पूण सीएमाचेर आनी हेचेर विश्वास दवरला आता डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आणि आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा। ना हे कशें आसा फायनली ही एक स्कीम आसा हे डायरेक्ट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज जायना म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टूय आसता। हांवें तरी सराक म्हटलेलें की एक आर एक कितें तरी सेट जावंक कित्याक तेच्यो ड्युटीज तांकां सारक्यो खबर ना थोडी स्कूल तांकां जाय तशी पर्सनल सुद्दां वापरून घेता नाल्यार हायर एंड फायर पॉलिसी म्हणजे खूब गजाली आसा हितून ही मातशी एक स्कीम आसा ती चॅनलायज जावपाक जाय। सो सरान सांगला मागीर नेक्स्ट स्लोली आमी हेजेर डिस्कस करून ते मागीर आपूण ऑफिशियला बरोबर आसा पळय तांच्या कडेन बसून आपूण ती स्कीम चॅनलायज करता।